थोडेशे स्ट्रेसर तुम्ही आमकां हायलायट करून सांगात की हाचे चड फोकस असपाक जावं किंवा हे आमकां चड मारक ठरू शकता. सो सुरवात करता सांगपाक की डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो आसा ह्या प्रोग्रामा मार्फत वी गो टू डिफरंट PHC. सो नॉर्थ गोवाचे PHC आनी CHC जे आसा हांगा वचून आमी OPD कंडक्ट करता. हेजो अर्थ कितें, मेंटल हेल्थ सर्विसीस हे फक्त डिस्ट्रिक्टान आनी टर्शरी केअर सेंटराचेर ना, तर आता ती लोकांच्या लागीं पावला आनी ह्याच्या बद्दल लोकांक म्हायती जावंक जाय. तर आमचे अमके दीस आसता, त्या दिसा वचून आमी त्या PHCनी वचून OPD कंडक्ट करता. तशेंच आमी प्रोग्राम अवेरनेस प्रोग्राम करता. तातूर येता स्कूल्स एंड कॉलेजीस, तातूर सुद्दां आमी प्रोग्राम करता आनी वी डू एट कम्युनिटी लेवल लायक पंचायत लिडर्सांक घेवन त्या प्रमाणे सुद्दां आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. आता स्कूल आनी कॉलेजीचे जे प्रोग्राम आसा तो म्हाजो सगळ्यान आवडटो प्रोग्राम आसा. बिकॉज युथा बरोबर एक इंटरॅक्ट करपाक मेळटा, त्यांच्या मनाची स्थिती कळटा, तांकां कितें कितें इश्यूज आसता, तांचे कितें नीड्स आसा हें आमकां बऱ्या तरेन कळटा. तर आतां जर थोडे इश्यूज सांगपाक गेले तर फर्स्ट आय वूड टॉक अबाउट एकेडमिक डिफिकल्टीज किंवा एग्जाम स्ट्रेस. हे फर्स्ट थिंग वेन एवर आय आस्क देम क्वेश्चन की तुमकां कितें मेन प्रॉब्लम आसा, सगळ्यांच्या मनान एकूच हात वयर करून की एग्जामीचें टेन्शन हें मेन आसा. सो हे एकेडमिक डिफिकल्टीज सुद्दां जाता आसतना आमकां केसीजूय येता. एक सिंपल केस उदाहरण तुमकां सांगता की आवय एका भुरग्याक घेवन येता सेयींग दॅट लक्षूच लागना तेजे, बुकां ओपनूच करूंक सोदना, मस्तीपणा करता, हांगा थंय वचूंक सोदता आनी क्लासीन सुद्दां कांयच नोट डावन करना, कांयच तेजें लक्ष आसना, मस्तीपणा चड करता, तेज्या मस्तीपणाक कितें तें तुमी आतां उपाय करा. हो मेन मुद्दो आसता. पण जाणून घेवप गरजेचें आसा की जेन्ना भुरगो शिकना म्हणटा तेका एक आनीक ओन्ली द थिंग इज नॉट ओन्ली अबाउट मस्तेपणा करप, पण लर्निंग डिसेबिलिटीज हे एक दुयेंस आसा. ओके, आनी तो जाणून बुजून करना. आतां हेजें एग्जाम्पल दिवपाक गेल्यार डिस्लेक्सिया जे तारे जमी पर पिक्चरान आमकां सांगिल्लें, सोंप्या भाशेन सांगलें जाल्यार डिस्लेक्सिया इज वन टायप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, बट तातूंत आनी रिडिंगान प्रॉब्लेम जाता, रायटिंगान प्रॉब्लेम जाता, कॉम्प्रिहेन्शनान प्रॉब्लेम जाता. तर हे जे इश्यूज आसा ते जेन्युइन आसा आनी भुरग्याक हेजे त्रास जाता. आतां एकदां आमचे कडेन भुरगो आयलो PHC CHC, देन वी नीड टू इवॅल्युएट की बाबा हेका खरेंच प्रॉब्लेम आसा काय ना. तर हे इवॅल्युएशन दीस इज हॅपनिंग एट 3 लेवल्स सद्या इन गव्हर्मेंट सेटअप. इन IPHB, that is Institute of Psychiatry and Human Behavior, थंय चायल्ड गायडन्स क्लिनीक म्हणून आसता, विच इज ऑन मंडेज एंड थर्सडेज. थंय भुरगीं वचून आपलें इवॅल्युएशन करूं शकता, ऑफकोर्स विथ रेफरल ऑफ टीचर्स एंड ऑल दॅट. तशेंच डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ गोवा, दे आर ऑल्सो डुईंग दिस इवॅल्युएशन एज वेल एज दे आर डुईंग इंटरवेंशन्स इन दॅट. ओके, सो हे 3 कडेन हेजें इवॅल्युएशन जाता. आतां एकदां इवॅल्युएशन जालें की कितें, पेरंट्साच्या मनान क्वेश्चन आसता, आपल्याक कळ्ळें भुरग्याक बाबा आतां एक लर्निंग डिसेबिलिटी आसा, फुडें कितें. सर तेज्या नंतर भुरग्याक आमी रिसोर्स रूम, एक्स्ट्रा क्लासीस, एक्स्ट्रा अटेन्शन अशें तांकां बेनिफीट मेळूं शकता. वन्स वी हॅव डायग्नोज एंड सेट दॅट ह्या भुरग्याक बाबा लर्निंग डिसेबिलिटी आसा, ही इज हॅविंग डिफिकल्टी इन लर्निंग सर्टन थिंग्स, सो ही हॅज टू बी गिवन लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट इन टर्म्स ऑफ दॅट. सो पेरंट्साक हें कळपाचें गरजेचें आसा आनी हें जें अवेरनस आसा दीस हॅज टू हॅपन in parents and teachers. We are also trying from our program, we create awareness. आमी पेरंट्स आनी टिचरां तांकां एकठांय हाडून जेन्ना PTA मिटिंग्स बीन आसता आमी थंय वचून अवेरनस करता, तांकां पटोवन दिता. आतां हे एकूच ना, एक लर्निंग डिसेबिलिटी जालें, दुसरें आसा अटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिव डिसऑर्डर. हे जे डिसऑर्डर आसा तातूंत मोस्टली नॉट ऑल केसीस, जशे 2 मुद्दे आसा ताचे, अटेन्शन डेफिसीट आनी हायपर एक्टिविटी. अटेन्शन डेफिसीट चड करून पयलें वता, केन्ना केन्ना हायपर एक्टिविटी आसता तशें ना. There are 2 types. So attention deficit, the child is not able to put attention to a particular thing. एक गजाल करता सोडटा, नेक्स्ट गजाल करूंक लागता, ताका एकी कडेन अटेन्शन मेंटेन करूंक जायना. हे चायल्डहुडाचे मेनली प्रॉब्लेम. आनी जशें जशें फुडें वता देर इज डिफिकल्टी इन कोपिंग, देर इज डिफिकल्टी इन प्रॉब्लेम सॉल्विंग, तांकां ते एकदम खूब पोर्शन जाले की करपाक जायना. सो एट एवरी पॉयंट ऑफ टायम इवॅल्युएशन बाय द टीचर्स, parents and the students is important by making them aware about this so that they can take necessary help. तशेंच आमचें आतां टेलिमानस आसा. सो केन्नाय भुरग्याक दिसलें की एग्जामीचें टेन्शन आसा, एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम ही कॅन कॉल ऑन आर टेलिमानस नंबर एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. इट इज अवेलेबल 24/7. सो ताका फोन करून ते ऑलवेज इन्फॉर्मेशन जावं त्या वेळाक तांकां मातशें काम दिसपाक दोज रिलॅक्सेशन एक्सरसाइजीस कॅन बी प्रोवायडेड बाय द टेलिमानस कावन्सिलर. एंड ऑफकोर्स इफ देर इज अ नीड की तांकां आनी कितें तरी करूंक जाय आनी रिक्वायर्ड एफर्ट्स जाय, देन दे कॅन रिफर देम टू नियरेस्ट DMHP सायकॅट्रिस्ट.